सर हांव आतां मातशें हटके हें हातूंतले भायर सरता IPBंतलो बी. काल मुखेलमंत्र्यान मायनींग डिमांड्स आन्सर केले. ताणें सांगलें की 17 मायनींग लिजी पयलींच्यो 9 आयर्न ओर ब्लॉक्सान म्हळ्यार मिनरल ब्लॉक्सान ऑक्शन जाल्ल्यो आहा. म्हजो मंत्र्याक पॉयंटेड क्वेश्चन, वॉट स्टेप्स हॅज द गव्हर्मेंट टेकन टू एन्श्युअर दॅट द मायनींग कंपनीज हायर गोवन्स वेर अर्लियर एम्प्लॉयड विथ द कंपनीज? स्पीकर सर, what is the mechanism that the government has that the provision in the tender document of these mining leases that the successful bidder shall give preference in employment to local residents at all level of operations subject to such residents being available, qualified and suitable for such employment? हे आमी कंडिशन घाल्लें. हे कंडिशन एनफोर्स करपाक तुवें कितें स्टेप्स घेतल्या आनी ह्यो कितल्यो मायनींग कंपनीज तुजे वेबसायटीचेर आयल्या, रेजिस्टर्ड जाल्या आनी कितल्यो तांणी वेकन्सी डिक्लेअर केल्या? दिस इज अ इशू अबाउट मायनींग बेल्ट अँड मायनींग हे बिकॉज इट्स द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. स्पीकर सर, हो लेबर डिपार्टमेंट आणि मायन्स डिपार्टमेंट हाका रिलेटेड प्रश्न आसा म्हणून हांव उठून उबो रावलो. आतां पर्यंत फक्त एकूच मायनींग कंपनी जी आहा पळय, वेदांता कंपनी, वीच इज बिचोलेन सुरवात जाल्या. तांच्यांनी आपलें मायनींग लीज ऑपरेशन करपा खातीर स्टार्ट केलें आनी तांच्यांनी काम सुरवात केलां. स्पीकर सर, हांगासर प्रश्न आसा, जे पयलीं मायनींग कंपनीन काम करताले तांकां कितल्या जाणांक घेतले? आमी ताका एक कंडिशन्स घातलेली की जे प्रिफरन्स पयलीं काम करता त्या सगळ्या जाणांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक जाय आनी सेकंड प्रिफरन्स जो आसा पयलीं हांगासर आसलेल्या वर्करांक घेवपाक जाय. हांगा तुमकां जर क्वॉलिफायड मेळना आसत जाल्यारूच भायर घेवपाक जाय. रिगार्डींग टू जो कंपनी जी आत्तां सुरवात जाल्या, 90% ऑफ द वर्कर्स जे पयलीं थंयसर कामाक आशिल्ले तितक्याय जाणांक एम्प्लॉय केले. 10% तेंचे समथींग इश्यूज. एक कंडिशन कितें आहा की यू हॅव टू रजिस्टर ऑन दॅट वेबसायट पोर्टल आनी तुवें कितल्यो वेकन्सीज आहा ह्यो रिपोर्ट करूंक जाय. वेदांतांनी केल्या आनी केले जाल्यार म्हाका दाखय ती आतां. स्पीकर सर, आत्ताच म्हणजे फाटल्या 2 म्हयन्यांक हे सुरवात जालां, हाजे आजून तेंच्यांनी रजिस्टर्ड करूंक ना. करूंक जाय पयलो प्रिफरन्स. दीस इज अ वायलेशन. एकूच मिनिट. येदी व्हडली इंडस्ट्री, येदे व्हडले इशू, गोंयकारांक रेव्हेन्यू येवपाचो इशू, गोंयकारांक जॉब मेळपाचो इशू, रजिस्टर करना म्हळ्यार ते तुमकां कॅरूच करना. स्पीकर सर, आमकां पयलो प्रिफरन्स आमी मॉनिटर करून जे पयलीं वर्कर आसले, वेदांता कडेन जे कामाक आसले, हांकां पयलीं आमकां तांकां घेवपाक जाय आसलें. म्हणूनय बी आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्सांतल्यान तांकां इन्सिस्ट करताले की पयलीं तांकां एम्प्लॉय करून घे म्हणून. तितूंतल्यान 90% एम्प्लॉईज घेवपा खातीर ते सक्सेसफूल जाले. 10% डिफरन्स रजिस्टर करपा लाय म्हणटा तांकां पयले. स्पीकर सर, दॅट इज अ कंडिशन न्ही, युअर ओन कंडिशन हॅज टू बी फुलफिल्ड न्ही. आमी लायता तांकां सारको सुशेगाद आहा, तूं फ्रेंड दिसता तांचो. ना स्पीकर सर, आमी पयलीं आसा तांकांच घेवपाक जाय आशिल्ले. ओके, म्हणून तो विशय आशिल्लो ते घेतल्या. उरलेले हेन्स फोर्थ आमी. स्पीकर सर, हांव तुका एक याद करून दिता परतें. 26 जुलय 2023 म्हळ्यार एक्झॅक्ट 1 वर्स पयलीं तुवें एक आमकां स्टेटमेंट केलो हांगा की सरकार मॅन्डेटरी तांकां करूंक शकना म्हणून. आतां तूं म्हणटा आमी तांकां करतले म्हणून. हातून भितर कितें जालें 1 वर्सांत? 100% तांकां आमी मॅन्डेटरी. अरे पळय मॅन्डेटरी म्हणटा तातूंत पर्संटेज नासता. इंग्लीश म्हजी करेक्ट करून नाकात, हांव जाणा हांव कितें उलयता तें. मॅन्डेटरी म्हळ्यार कंपल्सरी. 100% आनी कितले टक्के ते टक्क्याचे इशू न्ही. हो तुज्यान कंपल्सरी करूं येता काय ना? 1 वर्स पयलीं तुवें सांगलें जायना म्हणून, आज म्हणटा तूं जाता म्हणून. जाता जाल्यार सामकें बरें. आय एम हॅपी. 100% एम्प्लॉईज सगळे गोंयचेच घेवचे, हे आमी मॅन्डेटरी करूंक शकना. कितें करूंक शकता? हां, आमी एक म्हणजे जे म्हणटाले पयलींचे वर्कर आसले पळय न्हू, तांकां तेंच्यांनी कंपल्सरी घेवपाक जाय. म्हणजे 100% घेवपाक जाय. हेच्या खातीर आमचो फोर्स आसतलो. पूण आसा काय म्हणटा हांव काय कित्याक 1 वर्स पयलीं तुवें ना म्हणून सांगिल्लें. हें आपल्याच्यान करूंक जायना म्हणून म्हजोच क्वेश्चन आशिल्लो. ते मॅन्डेटरी तांकां तुज्यान करूंक जाता की ओल्ड वर्कर म्हणटा तूं काय नवीन? ओल्ड जे वर्कर आशिल्ले तांकां तूं घेतलो. मॅन्डेटरी म्हळ्यार कंपल्सरी. हय, तें तुवें 1 वर्स पयलीं म्हणिल्लें जावचें ना म्हणून. आतां तूं म्हणटा जातलें म्हणून. जातलें जाल्यार सामकें बरें. जाल्यार कसलें कंडिशन घाला? कंपनी आनी तेंच्या मदीं वेगवेगळे डिस्प्यूट आसतले. ओके, एक वेळ तेंच्यांनी VRS घेवन गेले आसतले, तूं परत म्हणटलो तांकां घे. हे तेंचे वेगवेगळे डिस्प्यूट आसतले. तेंचे जर डिस्प्यूट रिजॉल्व जावन आमचो पयलो प्रिफरन्स. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याक एकूच इंटरप्ट करता हांव. तातूंत तुजे टेंडर डॉक्युमेंटान शाल गिव्ह प्रिफरन्स. रोहन डिस्टर्ब करूं नाका. ताजे टेंडर डॉक्युमेंटान शाल गिव्ह प्रिफरन्स म्हणून. स्पीकर सर, शाल गिव्ह प्रिफरन्स म्हळ्यार कितें? शाल गिव्ह प्रिफरन्स म्हणल्यार मस्ट गिव्ह न्ही.
शाल इज स्टील ऑप्शनल म्हळ्यार इट इज नॉट मॅन्डेटरी. हें हांव ताका उगीच याद करता कित्याक ते उगीच मायनींग लोकूय आयकतात हांगा. तूं फाल्यां म्हणटलो विजयान फोट सांगली म्हणून बिचोले हांगा वचोन येयला ना रे तूं, आं बिचोले वचोन येयला न्ही रे तूं, ह्यो आयलो म्हणटकर काडूंक नाका मी तांचो नाका इश्यू. म्हणटा यो म्हणटा. निलेश काब्राल. स्पीकर सर अरे आन्सर दिवंकूच ना. I would like आमची केस लावना Speaker हातून. sir, I would like to Answer correct, दिवंक I would like to